तिवचले अपघातात जखमी जाल्ल्या त्या बिबट्याक धरपाक राना खात्याचे यत्न सुरू आसात। बिबट्याक धरपाक बोड्डेच्या साश्टीवाडो वाठारात पांद्रो लायला। दुसरे वटेन बिबटो जखमी जाल्ल्यान थळाव्या लोकांमदी भिरांत पातळ्ळ्या। काल शुक्रारा एक घटना घडली की बिबटो वाघ रस्त्यार असो येतालो आणि गाडयेक धक्को बसलो आणि तो इंजर्ड जाला। त्या कारणान तो खंय तरी आतां असो पळून गेल्लो आसा। पण हे सगळी म्हायती आमकां कळ्ळ्या उपरांत फॉरेस्टान सगळ्या डिपार्टमेंटान ताका धरपा खातीर खूब प्रयत्न केला। जाळी बसयल्या, पिंजरो बसयला, सगळें बसयला। पण म्हाका आमी हांगा शेतकरी आमच्या शेतान हांगा सगळ्या पिंजरो बसयलो आसा। आनी आमकां आतां भंय दिसता की आतां शेतान येवपाक वचपाक, कित्याक आमी केन्नाय येता, रातचे सकाळचे केन्नाय येता। पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक एक रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन कसली उपाय योजना करून हो पिंजरो आसा पिंजऱ्यान बेगीन वाघ कसो तरी मेळटाचो प्रयत्न करचो। तेच आमचो सगळ्यांचो शेतकऱ्यांचो भंय हो वयतलो अशें आमकां एक दिसता। बिबटो इंजर्ड जाला म्हणजे तो इंजर्ड जाल्लो आसा, पण तो केन्नाय कोणाचेर केन्ना अटॅक करीत हें सांगूंक शकना। तो खंय तरी हांगा आसपास आसूं शकता अशी एक अंदाज आसा आमचो। तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हो पिंजरो हांगा दवरलो आसा, तो उपाय केल्लो आसा। म्हणून बेगींतल्या बेगीन आनीक खंय तरी उपाय करून तो पिंजऱ्यान हाडपाचो प्रयत्न करचो अशें तुमच्या सगळ्यांनी हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मागता।